गोयच्या कदंबा महामंडळाच्या इलेक्ट्रिक बशीं खातीर कर्नाटकात जायरात प्रसिद्ध। ह्या प्रकाराक लागून गोंयभर बोवाळ पडला। हो नेमको प्रकार कदंबा महामंडळाचो अध्यक्ष उल्हास तुयेकाराक विचारले तेन्ना ताणें सांगले की ही जायरात महामंडळान दिवंक ना। आमी फाटल्या दिसांनी ड्रायव्हरां खातीर जायरात दिल्ली पूण ताका कोणाचोच प्रतिसाद आयलो ना। कर्नाटकात प्रसिद्ध जाल्ली ही जायरात एसवी ट्रान्स कंपनीन दिली आसतली खंय, पळयात ताचें म्हणणें। कालां कितें एक म्हयन्या पयलीं एडवर्टायज दिल्ली पेपरार येयल्ली की ईवी बसीचे ड्रायव्हर जाय म्हणून, आनी आमी इवन ते आमी सगळ्या कडेन आमचे अशे ग्रूप बी आहा तांकां सगळ्यांक धाडलेले की आमकां ड्रायव्हर जाय म्हणून, व्हडलोसो रिस्पॉन्स मेळना। तांकां 40 कितें तरी ड्रायव्हर शॉर्टेज आहा आनी गोंयांत त्यो ड्रायव्हर कोणूच येना जाल्यार बसी बंद उरता, रूट बंद उरता म्हूण तेंच्यांनी ते कर्नाटका एडवर्टायज दिली आसतली। कदंबा महामंडळान एसवी ट्रान्स कंपनी कडल्यान इलेक्ट्रिक बशी कंत्राटाचेर चलोवपाक घेतल्यात। गाडयांचे वेवस्थापन धरून हेर बाकीच्योय गजाली कंपनीकूच पळोवच्यो पडटात। ताका लागून ड्रायव्हरांचे भरते खातीर तांणी कर्नाटकात जायरात दिली आसुये पूण एकाद्रे गोंयकारान अर्ज केल्यार ताका पयले प्राधान्य दिवचे अशी अटूय गोंय सरकारान घाल्या। ज्यो ईवी बसी आसा आमच्यो ज्यो जवळ जवळ 85 जे ओलॅक्ट्रा कंपनीच्यो, तेजे सरकाराचे आनी तेंचे एक कॉन्ट्रॅक्ट आहा की तेंच्यो आमी त्यो बसी कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस घेतलेले कडेन आहा। तेंच्यो मेंटेनन्स, चार्जींग, ड्रायव्हर सगळे ते पळयता। आमी ते पर किलोमिटर ताका रेट दवरला, त्या प्रमाणे ते आमी चलोवपाक घेतल्या। आनी तेजेर जो ड्रायव्हर तेजे जे ड्रायव्हर आहा तो तेंचो पेमेंट बी ते करता आनी ते तांकां घेता। आनी तेंचे कडेन आमी एक तेंचे सांगला की आमच्या गोंयकारांक प्रिफरन्स दिवपा जाय, भायले तुमी घेवपा जायना। आतां जालां कशें, ते बशीचे कंडक्टर आहा तो आमचो कदंबाचो एम्प्लॉईज, आनी ते बाकीचे सगळे ते तेंच्या अंडर चलता। म्हणजे जो ड्रायव्हर जो घेवपाचो आसता तो आमी तांकां कंडिशन आसा गोंयकारच घेवपा जाय। पूण जर आमचे गोंयचे जे ड्रायव्हर आसा जाल्यार फर्स्ट प्रिफरन्स तांकांच आसतलो, आमी भायले कशेच घेवपा ना। आतां चलपा जाय म्हूण तेंच्यांनी कदाचित ती भायर दिली आसता, तेका आनी आमकां कांय संबंद ना। ती कंपनी सेपरेट, ती तेंच्यांनी एडवर्टायज दिली तेजो संबंद आमकां कांय ना। पूण आमचे कंडिशन आहा तेंचे कडेन की गोंयकाराकूच घेवपा जाय म्हणून, हेजेर आमी ठाम आसा आनी गोंयकारांक फर्स्ट प्रिफरन्स। आतां समज गोंयकार आतां समज आसा जाल्यार तुमच्या माध्यमांतसून हांव परतून विनंती करता की आमच्या गोंयकारांनी समज इंट्रस्ट आहा ईवी बस चलोवपाक, आनी तांकां कितें तरी तांकां पगार बी 22,000 काय 24,000 कितें तरी आसा, तर तुमी तितून जर तुमचे कडेन हॅवी बॅज आहा, बस चलोवपाचो एक्सपिरियन्स आहा ईवी, जाल्यार अवश्य तुमी येवचे। तुमकां फर्स्ट प्रिफरन्स गोंयकारांक मेळटलो हें हांव आश्वासन दिता। ह्या सगळ्या प्रकरणाचेर परत एक फावट विरोधकांनी सरकाराचेर फोग काडलो। गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो अध्यक्ष विजय सरदेसाईन ट्वीट करीत नोकऱ्यां खातीर गोंयकारांक संघर्श करचो पडटा आसतना भायल्यांक नोकऱ्यां खातीर प्राधान्य दितात अशें म्हणीत ह्या प्रकाराचेर नाराजी उक्तायल्या। ही जायरात फाटीं घेवपाची मागणी तांणी केल्या, जाल्यार नोकऱ्यांच्या बाबतीत गोंयकारांक प्राधान्य दिवपाक सरकार अपेशी थारला अशें आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार म्हणटा। सगळें आउटसोर्स जाला। म्हाका दिसता गोंयची जी जॉबां आसा ती कंप्लिटली आउटसोर्स जाल्ली आसा। आयुष हॉस्पिटल आसूं, मागीर तो GMRचो एअरपोर्ट आसूं, किंवा आतां बाकीची प्रायवेट जॉब्स जी गोंय आसा ती सगळी आउटसोर्स जाल्ली आसा। शेजारी राज्यांक वता अशें आमकां तर दिसूं लागला। ती स्टाफ थंयचो पळयत जाल्यार आतां पळयत जाल्यार ड्रायव्हरूय हांकां मेळना गोंयांत काम दिवपा खातीर, जाल्यार दीस इज समथींग दॅट नीड्स टू बी लुक्ड अपन बाय द गव्हर्मेंट इमिजिएटली। आज आमी GSRTC ते गोवा ह्युमन रायट्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो स्कॅम आमी दाखोवन दिल्लो की कशे तरेन जॉब्स आपल्याक जाय ताका दिता, पूण थंय तरी जर ड्रायव्हर जाय आशिल्ले जाल्यार GSRTC मार्फतूय काम ते करूं येतालें। बट आय थिंक समथींग इज रॉंग, समथींग इज अमिस विथ दीस गव्हर्मेंट। दे कीप डुईंग दीस टायम एंड अगेन की जॉबां गोंयकारांची भायल्या लोकांक दिता। एटलिस्ट दीस बेसीक जॉब तरी गोंयकारांक दिवं अशी आमची आम आदमी पार्टी तर्फे मागणी आसा सरकारा कडेन, आनी इमिजिएटली हाजेर अटेन्शन दिवपाक जाय। कारण म्हणजे सरकाराची अनास्था लोकां कडेन पळोवपाची, सरकाराची अनास्था लोकांच्या गरजें कडेन पळोवपाची। गोंयकारान आज वर्सभरान लाखांनी भुरगे नवे शिकून भायर सरिल्ले आसा, पूण जॉब प्रोवायड करपाक सरकार खंय तरी कमी पडटा, सरकार कांयच प्रयत्न करना। आमी पळयला की टुरिजम सेक्टर वीच इज द बॅकबोन ऑफ दीस इंडस्ट्री इज ऑल्सो गोईंग डावन द ड्रेन, बिकॉज थंय खंय तरी सगळे भायलेच येवन हांगा बशिल्ले आसा। मायनींग आतां होप आसा की मायनिंगांतल्यान तरी कांय जॉब क्रिएशन जातले, पण इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसूं किंवा स्टार्टअप पॉलिसी आसूं, हांगा प्रत्येक गोश्टीचेर खंय तरी आमी फेल जाल्ले दिसता अशें म्हाका तरी दिसता। कारण हे फेलियर सरकारान जर इंडस्ट्री बऱ्यो हाडिल्ल्यो, जर IT पॉलिसी प्रॉपरली घेतिल्ली, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जर जाग्यार आशिल्ली जाल्यार नव्यो बऱ्यो इंडस्ट्री गोंयांत येवपाक शकता।
खंयचीच नवी इंडस्ट्री गोंयांत येता अशें दिसना. IPB हॅज बिकम अ रियल इस्टेट मॉडल. IPB इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड हे फक्त लँड कन्वर्शन करून हॉटेल किंवा व्हडल्या प्रोजेक्टांक जे रियल इस्टेट रिलेटेड आसा तांकांच उपयोगी पडटा. सो हातल्यान सरकाराचो फेलियर दिसून येता अशें म्हाका दिसता. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.